भारत चीन संघर्षात शहीद झालेल्या सैनिकांक मोदीन दिली मानवंदना। आमचे वाटेक वचशात जाल्यार दितले योग्य प्रत्युत्तर। फाटल्या 24 वरांत राज्यात सरासरी परस चड पावसाची नोंद। फुडल्या कांय दिसांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय। चिखली शेतात देवली युवा पिळगी। हायस्कूल ते पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांनी शेतकारांक दिलो सांगात। सोशल मिडियात घुसपल्ली बोटां गुंतली भात रोपांनी। पद्मश्री पुरस्कारा खातीर भारतीय फुटबॉल महासंघा कडल्यान IM विजयनाच्या नावाची शिफारस। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। बुधवारा पावसान गोंयांत विराट रूप दाखयले। गोंयची राजधानी पणजेंत उदकाचे व्हाळ व्हांवपाक लागले। खास करून मांडवी देगेर आनी एक उदकाचो दर्या तयार जालो। मडगांव पावसान आपलो प्रताप दाखयलो। उटंगराच्या पावसान मडगांवूय रौद्र रूप दाखयले। फाटल्या 2 दिसां सावन गोंय वाऱ्या वादळाचो अणभव घेता। ताच्या सांगाताक पावस आसाच। पणजी शारांत बरेच सुवातांचेर बुट्टी आयली। आल्तीनचो दोंगर पावसा बरोबर सकयल खेचलो। रस्ते उदकान बुडून गेल्ले। The state average rainfall over Goa for the past 24 hours is 137.2 mm, whereas the normal state average rainfall for past 24 hours is around 43 mm. Cumulative value of state average rainfall, that means from the beginning of the season, 1st of June to 17th of June, the state average cumulative total rainfall over Goa is around 736 mm. Whereas the normal value of rainfall for this period is 443 mm. In the past 24 hours that ended at 8:30 am of today morning, most of the stations in Goa has received either heavy rainfall or rainfall higher than that. Among that, the highest rainfall was reported at Old Goa, which was around 19 centimeters in past 24 hours. And Panaji reported about 15 centimeters of rainfall. Then there was Sankaling, which reported almost 17 centimeters of rainfall. Most of the stations reported either 10 centimeter or higher than that. Now the reason for this increase in rainfall is basically due to a circulation that is over North Konkan, and that is increasing the monsoon activity over Goa region. So that particular system called circulation today also persists, and as on today, that is on 17th of June, it is still over North Konkan, but its intensity has slightly increased. With the presence of that system, there is still probability of rainfall, that means heavy rainfall of the order of heavy or very heavy rainfall is still there over Goa. So with that probability, IMD Goa has issued very heavy rainfall, that means rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours. That very heavy rainfall warning has been issued over Goa for today as well as on tomorrow, that is 17th and 18th of June. Now regarding the fisherman warning, these 2 days, that is on 17th and 18th of June, wind speed will be of the order of 40 to 50 km along and off the coast of Goa and Maharashtra, as well as up to Kerala and Karnataka also. So fishermen are requested not to venture into sea for these 2 days, 17 and 18. Seasonal cumulative total also, Goa has received around 66% higher than its normal value. पळयात मडगांवांतले पावसाचे तांडव। म्हाका कळ्ळें की पणजे बुडले म्हणून सगळे बुडले म्हणटच हांवें हांगा खबर काडली। पयल्यार आमचे हांगा स्टाफ आमचे कोण सगळे जाण खंयच वचून हांगा सुशेगाद रावल्या, पूण हांव आयलो हांगा आमच्या इंजिनियरांक घेतले आनी पयलो गेलो मिनीस ब्रांकांत त्या रोडाचेर हेडक्वॉर्टर्स ते रोडार थंय इतके बुडनासले केन्ना, फर्स्ट टायम थंय बुडले। हाय टायड आसता तेन्ना कोणूच पणजेक सारवार करूंक शकना। जेन्ना दर्याचें उदक एक आनी आमचें तेन्ना कोण कर, पूण मागीर 12:30 उपरांत जेन्ना हाय टायड हळू देंवलो एकाक देंवलो तेन्ना हें उदकूय गेलें। म्हळ्यार एकदां उदक भरल्या उपरांत 2 दीस उरतालें। काल पयला तुमी उदक भरलें पूण रोखडेंच ड्रेन आवट जालें। पळय 18 रोडार आमी एक कितें आसलें फिदाल्को कडल्यान एक ड्रेन ती जावंक जाय भायर दर्या कडेन पर्यंत। एक आमची UK टेरेसान केल्ली आमी सारकी, म्हणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान ती सारकी फेरीबोटी कडेन पर्यंत ती पावूंक जाय। एक
आमचे हिंदू फार्मासी कडल्यान थंय एक व्हडली ड्रेनी जावंक जाय. म्हणजे ह्यो ड्रेनी पयलींच्यो आहा त्यो सगळ्यो सारक्यो करूंक जाय. त्यो व्हडल्यो ड्रेनी त्यो सारक्यो करून जर जायत न्ही हो प्रॉब्लेम सगळो सॉल्व. डिसिल्टिंगाची जी ऑर्डर आशिल्ली DMEन ती काल सायन मारलेली आसा आनी ती आमकां धाडली तेणी. फाल्यां आमी ऑर्डर काडटली आनी आमचें रोखडें काम स्टार्ट जातलें. चडान चड वॉर्डांनी अशे जे मेजर ब्लॉक्स आसा ते आमचे म्युनिसिपालिटी लेबर्स काम करताले आनी तेंच्यांनी काडला. आनी व्हडले जे कितें आसा ते आतां डिसिल्टिंगाच्या हितून कॉन्ट्रॅक्टर काम करून घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. सरकारान फाटलीं 2 वर्सां दिवचल वा कुशीच्या वाठारा खातीर नियोजन करूंक ना. देखून अंदू दिवचले उदक भरतले. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान भंय उक्तायला. जाल्यार पोरू तिराळेचें उदक सोडिल्ल्यान साळात हुंवार येवनय अंदू ह्या धरणाची गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी अजून पळोवणी करूंक नाशिल्ल्याचें दिवचलचो आमदार आनी सभापती राजेश पाटणेकारान मान्य केलां. पूण दुसरे वटेन सरकार पुराय तयारेत आशिल्ल्याचें तो सांगता. पळयात. आपल्या कार्यकाळात पावसा आदीं आपूण सरकारी यंत्रणेक बरोबर घेवन दिवचल आनी कुशीच्या वाठारा खातीर पावसा आदलें नियोजन करतालो. पूण फाटलीं 2 वर्सां तशें जावंक नाशिल्ल्यान अंदू छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कुशीक उदक भरलें. ह्या उपरांत आनीक कांय वाठारांनी उदक भरतलें असो भंय आदलो आमदार नरेश सावळान उक्तायला. जाल्यार आतांचो आमदार राजेश पाटणेकार सांगता सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन सगळे तरेची जतनाय घेतल्या. सरकार जय्यत तयारेत आसा असोय ताचो दावो. पळयात. During my tenure, I used to call all the government officers before monsoon आणि दिवचलचे सगळे ऑफिसर म्हणजे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट असो, म्युन्सिपालिटी असो, PWD असो, हेल्थ किंवा बाकीचे WRD किंवा बाकीचे इतर सगळ्यांक घेवन बसून मनसून पयलीं आमी सगळी तयारी करतात. पूण आतां पळयल्यार गेल्या 2-3 वर्सां अशा प्रकारची तयारी जाल्ली हांवें काय पळोवंक ना. आनी ताका लागून पयल्याच पावसाक म्युन्सिपालिटीन गटरां थोडीशीं काडल्या. म्हटल्यार ज्या पद्दतीन गटरां क्लीन जावपाक जाय अप टू द एंड क्लीन जावपाक जाय ती केली ना. म्हणून पयल्याच पावसाक छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कडेन उदक भरलें. आतां पावस बरोच पडपाचो आसा. अजून कांय जावंक ना. ही सुरवात आसा. समजा जर सगळें वेवस्थीत जर क्लीन केल्लें ना जाल्यार उदक भरपाक शकता. एक्चुली ही जबाबदारी म्युन्सिपालिटीची आनी जो एक्टींग जो MLA आसा पळय तेची ही जबाबदारी. आर्काचेर जो नाला क्लीन करपाक जाय आसतो तो ह्या वर्सा क्लीन करूं ना. गेल्या वर्साक करूं ना. ताका लागून उदक थोडेशें आर्का कडेन येवपाक शकता किंवा लांबगांवच्या त्या थोड्या भागांत म्हणजे थिएटर किंवा बाकीचो जो भाग आसा हिरा मेमोरियल हॉल बी थंय भरपाक शकता. दिवचल मॅनेजमेंट जी आसा ती मेन जी मिटींग ही टीम मामल्याच्या अंडर ऑलरेडी घेतलेली आसा. आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा दिवचल शहर म्हटलें तर मेन हो आपला प्रॉब्लेम आसा पुराचो. एकदा खूब पावस पडलो आनी जर पातळी जर वाडली उदकाची जर उदीक एखाद्या वयर जाता बाजार परिसर शांतता हांगा येता. पण डिसिल्टिंग केल्ल्या कारणान जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं तेन्ना म्हणजे उदीक केन्ना वयर येवंक ना आनी केन्ना व्हडलोसो कांय त्रास जावना. त्या प्रमाणे म्युन्सिपालिटीन प्रत्येक गटाराची साफसफाई आपल्या वांगडा प्रत्येक साफसफाई केल्लेली आसा. आमकां एक फाटल्या वर्सा जो धोको जाल्लो तो शाळांतलो पयल्या फावटी हें अशें घडलें ते जावचें न्ही म्हणून आतां ह्या वर्सा WRD डिपार्टमेंट जे आसा ते प्रत्येक दिसा धरणाच्या पातळीची नोंद घेता आनी रिकॉर्ड जालो रिकॉर्ड मामलेदार ऑफिसान दिलो वयता आनी ही सतर्कता ही सावधगिरी ती अंदू घेतलेली आसा. तिरारी धरणाच्या बद्दल हें आसलें की सारको ना ते कितें विजीट बी केल्या कोणी हांगा गोवाच्या हेंच्यांनी ऑफिसरांनी अजून विजीट करूंक ना आनी करपाचें बी कितें आसा अजून तशी सिच्युएशन येवंक ना. तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंट आनी तिरारी महाराष्ट्र तिरारी जे आसात जे ऑफीस आसा तेंचो एका वांगडा संपर्क हो कायम चालू आसता लेवल पळोवपाक. न्ही गेल्या वर्सा साळान जें उदक आयलें थंयसर कितें करपाचें आसलें तें कितें प्रिकॉशन बी घेतला ह्या वर्सा तुमी ते कित्याक कोणाच्या सपनां अशें कितें घडटलें म्हणून. ह्या वेळाचेर त्या घटने नंतर ह्या वेळाचेर गोवा गव्हर्मेंट कांय सतर्क आहा सावधगिरी बाळगून आसा. पोरू तिळारी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान दिवचल मतदारसंघातलो साळ गांव बुडिल्लो. खास करून सकयल्या वाड्यावयलीं घरां मातये भरवण जाल्ली.
मनशाबरोबर गोरवां वासरांक दुसरीकडे व्हरून दवरचे पडिल्ले. तातूंतल्या कांय जाणांक अजूनय अर्थीक मजतय पावूंक ना. ताचेरय दिवचलचो आदलो आमदार उलयलो. पळयात. म्हणजे संकट केन्ना येवपाक शकता. प्रॉब्लेम्स आर बाउंड टू कम. म्हणून सरकारान आपली तयारी सर्व म्हणजे सगळे यंत्र सामुग्री म्हणजे टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांचे कडेन आसपाक जाय. बिचोलेन संकट अशें बिचोलेनच संकट आसना ते समजा तिळारीचेर फाटले फावटी बिचोलेन पावस पडूंक ना. तिळारीत पावस पडलो आनी तिळारी वयल्यान पावस पडून थंयच्यान उदक आयलें. फाल्यां बिचोलेन समजा व्हडलो पावस पडलो जाल्यार बिचोलेचे सकयल जे गांव आसा तांकां त्रास जावपाक शकता. ज्या लोकांक नुकसान जाल्लें लोकांच्यो केळी बागायती गेल्या मागीर लोकांचे शेताचे पूण काही लोकांक नुकसान जाल्यार काही लोकांक नुकसान भरपाई मेळ्ळ्या काही लोकांक अजून पर्यंत मेळूंक ना. ती आतां दुसरे म्हणजे गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं मेळप खूब गरजेचें आसा तांचे खातीर. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गुलवान बेलीक लागून आशिल्ले भारत चीन शिमेर दोनूय देशांच्या मिलिटरी मदीं जाल्ल्या झुजात भारताचे 20 सैनीक शहीद जाले जाल्यार कांय जाणांक दुखापती जाली. हातूंतल्या 4 सैनिकांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. दुसरे वटेन ANIचे मजतीन मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चीनाच्या 43 सैनिकांक मरण आयलां आनी कितलेशेच जखमी जाल्यात. सैनिकांचे हुतात्म्य फुकट वचचे ना. देशाचे सार्वभौमत्व आनी अखंडतायेन कडेन आमी कसलीच तडजोड करचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलां. लडाखाचे गुलवाम व्हॅलीवेले शिमेर जाल्ल्या झगड्यात भारताचे 3 सैनीक शहीद जाल्ल्याची माहिती आदल्या दिसा मेळिल्ली जाल्यार कांय सैनिकांक गंभीर दुखापत जाल्ली. कांय जाण न्हंयेंत पडिल्ले जाल्यार कांय जाणांक खर शियांक लागून वीर मरण आयिल्ले. भारताची अखंडताय आनी सार्वभौमत्वा खातीर भारतीय आर्मी कटिबद्ध आशिल्ल्याचे आर्मीन आपल्या निवेदनात म्हटलां. चीना वांगडा जाल्ल्या झगड्या उपरांत हिमाचल प्रदेशात हाय अलर्ट जारी केला. चीनाचे शिमेक लागून आशिल्ले किनौर आनी लाहौल स्पिटी जिल्ह्यात अलर्ट जारी केला. लोकांची सुरक्षा आनी फुडले कारवाये खातीर एक्शन प्लान ठरोवपाक लागून हो अलर्ट जारी केला. हे कृती खातीर चीनान भारताकच जबाबदार धरला. भारताचे सैनीक शीम हुंपून भितर आयिल्ल्यान हे झगडे जाल्ल्याचे चीनाच्या ग्लोबल टायम्सान म्हटलां. भारताचे 20 सैनीक शहीद जाल्ल्यान देशभर वातावरण तापलां. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशा मुखार उलयलो. आमकां शांती जाय पूण आमचे बाबतीत कसलीच आगळीक केली जाल्यार आमी कशेच ओगी रावचे नात अशें मोदीन म्हटलां. हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं. जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है. मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है. भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुराय संवसारांतले घुंवतले कोरोना नांवाचें वादळ शांत जावपाचें नांव घेयना. संवसारांत हो आंकडो 82 लाखांचेर पावला जाल्यार फकत भारतांत केशी 3.54 लाखां वयर पावल्यात. वादळाचें थैमान फकत वॅक्सिनूच आडोवपाक शकता अशें स्थितींत थाकाय दिवपी बातमी म्हटल्यार USA, चायना आनी UKत वॅक्सिनाची झुजां पावण्याचेर तयारी चल्ल्या. जुलयाचे निमणे कडेन तांच्यो चांचण्यो जातल्यो. बुधवारा एकाच दिसात कोरोनान मरप्यांचो आंकडो 2003 पावलो. आयज मेरेन एकूण 11,903 जाणांक मरण आयलां. वाडिल्ल्या केसींचो आंकडो 3,54,065 पावला. गोंयांत कांय सुवातो सॅनिटायज करपाचो वावर चल्ला. पळयात. ते जाले 8 दिसांसून आमी रिक्वेस्ट करून
आज येता फाल्यां येता आज येता फाल्यां येता म्हणून तशें सांगून सांगून 8 दीस काडले लास्टान सावे बाबान मातशें प्रेशर लावन केलें सावे थ्रू हे जालें सगळें बेगीन नाजाल्यार जायनाशिल्लें 10 पेशंट मेळ्ळा एका बिल्डिंगे सॅनिटायझेशन करूं ना सील करूं ना कांय ना. तुम्ही या बिल्डिंगेत रावता? हय आमी ह्या बिल्डिंगेंत रावता. ओके तुमच्या सायडीकच मेळ्ळा? हय 14 जण रावता 10 जण मेळ्ळा 4 जण सेफ आमी. भारतात एका दिसात सुमार 10,974 कोविड-19 केशींची नोंदणी जाली. फाटल्या 24 वरांनी सुमार 2003 पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या जाल्यार 6,922 जाण बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आता मेरेन भारतान 3,54,065 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केसींनी 1.55 लाखांचो आंकडो हुपला. 11,903 लोकांक मरण आयिल्ल्याची जाल्यार 1.86 लाखां परस चड जाण बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. कोरोनान चड पिडिल्लीं देशांतलीं ही 5 राज्यां. आघाड्याचेर आसा ते महाराष्ट्र. संवसारांतल्या घडामोडींचेर नदर मारली जाल्यार कोविड केसींचो आंकडो एकाच दिसात 1 लाखा वयर गेला. कोविड-19 केशींनी 82 लाखांचो आंकडो हुपला. 4.46 लाख पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या जाल्यार 43 लाख लोकांक नवी जीण मेळ्ळ्याची बातमी आसा. आनी संवसारांतले सगळ्यांत चड कोरोना पिडेस्त 5 देश. युनायटेड स्टेट्स व्हडलो आंकडो घेवन बसला 20.98 लाख. फाटोफाट ब्राझील 8.88 लाख. त्या उपरांत येता रशिया 5.45 लाख केसी. 3.54 लाख केशींची नोंदणी करत भारत 4थे सुवातेर पावला आनी युकेतलो आंकडो 2.96 लाखांचेर पावला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. बाळी केपे रस्त्यार जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल व्हरपा खातीर मारिल्लो चर येरादारीक धोक्याचो थारला. मंगळारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान ह्या चरात उदक सांठोवन राविल्लें. उदक भरिल्ल्यान रस्त्यार मारिल्ली चर गाडयेकारांक दिसनाशिल्ली देखून चरात गाडी वचून 4 जाण पडले. जमनी पोंदच्यान लायटीचे केबल व्हरपा खातीर लायट खात्यान हो चर मारिल्लो. लायटीचो केबल घालून कितलेशेच दीस जाले पूण चर मात तसोच आशिल्लो. ह्या चराक लागून 4 जाण पडिल्ल्याचे कळटकीर थळवो नागरीक संतोष फळदेसायान धांव मारून तो चर पुरयलो. जवळ जवळ 15 दीस जाले हो केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घातल्यार म्हाका दिसता चड करून रेल्वेच आसतलो आनी 15 दिसांक कोणी तें केलें ना ती खळी इल्ली मोठी जाली आनी कितलेशे जाण आज काल 4 जाण पडले पावस पडटा ते उदक कळना काल 4 जाण पडले कोणा तरी हॉस्पिटलान व्हेला कोणा व्हेला म्हाका राती हांव घराडें आसलो आनी म्हाका कळ्ळें की वयर कितें तरी कोण पडला पळोवपा जाल्यार व्हडली खळी पडल्या जवळ जवळ 1 मिटर आनी त्या 1 मिटरा भितर गाडी आयलेले बसतात. आज हांवें लेबर हाडून ते सकाळी फुडें म्हाका जवळ जवळ 3 वरां लागलीं नेक्स्ट करपाक लेबर हाडले म्हाका हेंय आसलें आनी हांवें तें सगळें आज पुरोवन घेतलें. तशें उरलें जाल्यार आनी भितर वतले तें आनी लोक पडटले कितलेशे लोक डॅमेज जाला हितून आनी कांय कळना कांयच कळना आनी टर्न न्ही तो रेल्वेन ब्रीज बांदना तो स्ट्रेट ना ते टर्नार कांयच कळना ह्या वटेन वचनाय कळना त्या वटेन येतनाय कळना. आज सुद्दां सकाळ फुडें एक पडला मागीर हें अशेंच रेगुलर जर अशें जायत रावलें जाल्यार कितें जातलें हो केबल हाडून घेतलो गुडकी काम करूं अर्दकुडी काम केला कांयच फुडें कितें प्रॉपर्टी लोकांक सगळें काय ना हें पळयलेंच ना. हे एक्चुली रेल्वे प्रशासनान पळोवपाचें ना जाल्यार PWDन पळोवपाचें. आतां म्हाका दिसलें म्हणून हांवें आतां तें सकाळ फुडें लेबर हाडून आंबोल्या वचून लेबर हाडून तें केलें करून घेतलें. ही परिस्थिती कोणाचें पुरून गेलो ना. बाळ्ळेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. न्हावेली कोळमाडोर सिवेजीची पायपलायन फुटून रस्त्या वयल्यान घाण उदक व्हांवपाक लागला. अचकीत ही पायपलायन फुटिल्ल्यान दुचाकी 4 चाकीवाल्यांचे हाल चल्ल्यात. ह्या बेजबाबदारपणाची चवकशी करची थळावे नगरसेवकान मागला. बुधवारा सकाळी फुडें मडगांव नावेलीची कोळमा रोडावेली सिवेजीची पायपलायन फुटली. सगळी घाण रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागल्या. 2 कडेन रस्त्यांत मदीं चरो पडल्यात. घाण उदकाक लागून भलायकेचो प्रश्न उप्रासलाच जाल्यार हायवेत भर पावसात फोंड पडिल्ल्यान वाहनांक अपघात जावपाची शक्यताय आसा. आमदारानय गंभीरतायेन लक्ष घालपाचो उलो थळावो नगरसेवक जाफर बुधानीन मारला. ब्रिजीचे जे मॅन्युअल आहा न्ही हे हायवेचेर सगळे लीक जावपाक लागले. हे राती 11 सुमार म्हाका फोन आयलो तुका ओवरफ्लो जावन सगळे सिवरेजी उदक भायर सरपाक लागल्या. सो हांवें पळयलें मागीर येवन राती 11 आयलो आनी झाडां बिडां घालून लोकां तरी दिसूं म्हणून हांवें हें केलें कळ्ळें न्ही. ते उपरांत कित्याक तेजे पयलीं कित्याक सिवरेजी कनेक्शन बेगीन घे लायटी कनेक्शन कट जातलें उदका कनेक्शन कट जातलें बेगीन घे
लोकांनी सगळे पयशे घातले उदकान केले भशेन दिसता. हे काम बी सारकें जावंक ना. हेजेर जाता तितले बेगीन लोकल MLAन सुद्दां एक्शन घेवपाचें. आनी ते सुप्रीम कोलमो रोड बागेदारा ऑपोजीट थंय सुद्दां सेवरेजी कनेक्शना लागून ते सगळे केल्ले ते सुद्दां फोंड पडून आतां 2 दीस जाले ते फोंड पडून आहा. ना म्हणल्यार 1 फूट भितर केल्या रस्त्याचेर. म्हणजे आमचें काम न्ही सेवरेजीचें तांकां सुद्दां हांवें फोन केलो, फोन काडून ना. कळ्ळें न्ही. आतां जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाचें. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान नामनेचो भारतीय फुटबॉलर IM विजयनाची पद्मश्री पुरस्कारा खातीर शिफारस केल्या. भारताच्या फुटबॉल पंगडाचो आदलो कॅप्टन विजयनाक 2003 वर्सा खेलरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो. AIFFचो 3 वर्सां सर्वोत्तम खेळगडो आशिल्ल्या विजयनान कुशळ खेळगडो म्हणून नामना जोडिल्ली. 1992 ते 2003 वर्सां मेरेन भारता खातीर खेळिल्ल्या विजयनान 19 मॅचींनी 40 गोल केल्ले. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. चिखले नवे रुपडे घेवपाक लागल्या. गांवांतल्या तरणाट्यांचो घाम आनी फादर बॉलमॉक्स परेराचो विचार एकठांय आयल्या उपरांत बुधवारा चिखले जाली ती कृशी क्रांतीच. मोबायल आनी सोशल मिडियांत घुस्पल्ले हात शेत रोवपाक गुल्ल जाले. युवा पिळगेक शेतात पांय दवरपाची उर्बा दिली ती चिखलेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट फादर बॉलमॉक्स परेरान. तरणे पिळगेक घेवन तो शेतात देवलो आनी सगळ्यांनी मेळून भात ओपले. हातूंत रेजिना मुंडी हायस्कुलाचे भुरग्यां सावन ते गोवा युनिव्हर्सिटीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थी सगळे शेतात देवले. पुराय दिसभर शेतात वावर चल्लो. ह्या वर्सुकी उपक्रमांत भुरग्यांनी थळाव्या शेतकारांकय सांगात दिल्लो. पळयात. काल फादरान आमकां सगळ्या भुरग्यांक एकठांय केलेलो की शेत रोवपा आनी आमी सगळ्यांनी ट्रॅक्टर चलयलो आनी म्हाका धाकटो आसतना खुशी जालो की ट्रॅक्टर चलोवपाक आनी आतां हांव ट्रॅक्टर चलोवपाक शिकला. शेत करपाक तुमकां मजा येता कितें कशें दिसलें तुका चलय? बरें दिसलें. एनकरेज केलें आमगे फादर गव्हर्मेंटान मुखार यो म्हूण फार्मींग एक्टिविटी कितको जाता ती चोवपाक. सम थोडी यूथ मेळून आमगे फिल्डान गेली चोयलें फार्मींग कितको जातें. इट इज नॉट डिफिकल्ट. हार्डवर्क जायो, पेशन्स जायो, लर्निंग एक्सपिरियन्स आमकां जायत शिकपाक मेळ्ळें थिंगा. आनी आतां ड्युरींग कोवीड पॅन्डेमीक जालो आहा आय थिंक एग्रीकल्चर इज अ वे फॉरवर्ड. हांव मागता सगळीं यूथ मुखार येवपाक कित्याक एग्रीकल्चर एक कोर एक्टिविटी एरिया आमकां लागून फादरान जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पासून जायत आहा हे एरिया. सो मातसो यूथ फॉरवर्ड येवपाक आनी एकठांय काम करपाक जाता. हे पासून तर आमच्या गांवांत फुडें तें तर पावल मारलें जाल्यार ही शेतां सगळीं रोवपाक जातलीं. आयज युथान जायते बरेपण म्हाका दाखयलां. हांवें तेंचे पांय मागीर आपयले हाड तुमची शेतां पळय आसाय जाल्यार हांव फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पावर टिलर मोकोडे कितें जाता तें रोवन दिता. कित्याक ती शेतां उत्पन्न जाय जाल्यार आमकां जायतें बरेपण आसा. जायतें मेळटलें जेवपाक खावपाक सगळें. आतां जेवण ना आज हें जाल्ले दुयेंसां येयल्ले ताका लागून हें जेवण पासून उणें जालां. आयज तर हे भाशेन युथान तर लॉकडावन आसतना आपले दाखयलें. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. सुमार 1473 गोंयकार तारवटी ब्रेस्तारा मुरगांव बंदराचेर येतले. कोरोनाक लागून लोकांनी तारवट्यांकडे दुबावीत नदरेन पळोवचें न्ही अशें आव्हान शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान केलां. मियामी, इटली, पोर्तुगाल, फ्रांस आनी हेर युरोपियन देशांनी आडकून पडिल्ल्या तारवटींक घेवन इन्फिनिटी सेलिब्रिटी ही बोट बिरेस्तारा मुरगांव बंदरात येतली. गृह मंत्रालयान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळून ह्या तारवटींक हाडटले. देखून भिवपाची गरज ना अशें मिलिंद नायक म्हणटा. सीफेरर्स आमचे येता ते आमचेच भाव भायल्यान येवपाच्या. ज्याच्या घरांतलो तो मनीस आहा तेंचे डिमांड आसलेलो तांकां हाड म्हणून आनी आमकांय दिसतालें हाडूंक जाय. पूण सगळ्या कायद्यान कितें बसता तें करून थोडेशें डिले जाला आसतलें. पूण आतां ती हाडपाची तयारी केला. आतां फाल्यां आमच्या बर्थान ती बोट येतली आनी तेतूनसून ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 1000 वयर फाल्यां येता. खरें म्हणशात आमी तांकां सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय. कारण ते येता ते कितें कोविडाचे पेशंट आतां अशें आमी धरिना. ते येता ते आमचे भुरगे भायल्या गांवांत गेल्ले अडचणीन सांपडला ह्या महामारीतून सांपडला. हाडपाचें कर्तव्य आमचें आमी तांकां हाडलां. एक 2 दिसां पयलीं आमच्या वाठारांत 2-3 दिसां पयलीं
MPTचें हॉस्पिटल आहा तें कोविड हॉस्पिटल करतलें म्हणून डिक्लेअर जाला आनी म्हाका दिसता ऑलरेडी ऑर्डर काडली. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.